हांव हिंगा आयलो आनी रेल्वे ऑफिशल आनी पोलीस ऑफिसर्स सगळे येवन घेवन आमचे भितरच आमी 2-3 दिसां भितर हे प्रोग्राम सॉल्व करतले सांगले तेणी मिटींग घेतली आणि थंय मिटिंगेन आमी हे सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा हांकां आपयल्ले आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजाक आमी स्पेसिफीक डायरेक्शन्स दिला की हो आमचो मेन आउटलेट आसा कान म्हणटात आमी आनी हो इमिडिएटली तुमी एक मिटर तरी भितर डिसल्टिंग करून डीप वचून उदक वता अशें फ्लो करचें ताणें आमकां एश्युरन्स दिला ते करतले म्हणून आनी विदीन द नेक्स्ट 7 days हो इशू सॉल्व जातलो. आणि आता कब्रिस्ताना बाबतीत कितें इशू जालो? हय काल म्हाका कॉल आयलो की खंय तरी हांगा रेल्वे ऑथॉरिटीज त्या एक्सपान्शनाचो जो प्लॅन आसा त्या अंतर्गत काम चालू आसा आनी खंय तरी ताणें कब्र डॅमेज केल्यो म्हणून त्यो करतकूच आमचे वाईटबाईन म्हाका फोन केलो, समिरान फोन केलो, हे करतकूच हांव रोखडोच सायटीर धांवन आयलो. काम स्टॉप केलें आमी आनी त्या खातीर आमी आज हांगा रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन मिटींग घेतली. सो आज आमी अशें ठरयलां की दोगूय जाण पार्टींक एकदां आपोवप, तांचें डिमार्केशन वेवस्थीत करप आनी जितले आमकां स्ट्रेच करूंक शकता ते तांचेय पळोवन आमचेय पळोवन तांकां हें करप. कोणें हो इशू पॉलिटिसायज करचो न्ही. हो इशू आमी मुस्लीम भाव भयणां बरोबर बसून आमी सेटल करतले. फुडें तशें देवूळ आहा एक तशें फुडें घरां आहात शांतीनगर हेच्या खातीर कितें डिमार्केशन न्ही खंयचेच रिलिजियस स्ट्रक्चर्स नाल्यार खंयचीं घरां वता आनी कितले आमी साल्वार करूंक शकता पळय तितलें साल्वार करपाचें आमचें कर्तव्य आनी आमी तें करतले. त्याच प्रमाणे तांचें रेल्वेचें जें डबल ट्रॅकिंग आसा पळय तें आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जायना. दोनूय सायडींतल्यान खंय तरी एक कॉम्प्रमायज येवन आमी तें काम करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. इतले मुस्लीम भाव आहा म्हणपाक लागून आमचो MLA जाय ताका हांवें सगळे येवन दाखयले तेणें सगळें इन्स्पेक्शन रेल्वे डिपार्टमेंटा सगळें आपण सगळें सॉर्ट आउट केला. आयज पासून तेणें सगळे लोकांक मागीर सांगला जितली आमची मस्जिद कमिटी आहा वास्कोवर केल्या आनी रेल्वे डिपार्टमेंट दोगांय हांवें कित्याक सोल्युशन काडून जाता कितें मदें कॉम्प्रोमायज करून काबार करता. हेचे इश्यू कांय ना कित्याक रमजान म्हयनो आहा ते जाय जाणा इश्यू करपाक गरज ना.